Magacha Baubanino, tudo semestaki, do Burodismaka, Bhagavata Tyaka, Semipai Tastana, Sumecha Kastamarna Chap Tyaki, this is Jivan Panacha, Tyakatum Kamogaso Swagat Magta. Ali Ogevuna, Sumechi Stuti Kurna, Ya Bhagavata Tyak Paiting Tastana, Sumechi Kasti Barana, Amkajivita Superwoso, Nitura Chivante, Pano Superwoso, Amkadarani Kurpa Diundi. आमच्या सगळ्या समस्या कष्टात फुडकरोग धैर्याने सगळं देवदेवळ आम्ही माग्य आणि याच्या दिसासो महत्व या प्रस्तावा मुखांतर आम्ही जोडून घेऊया. मोगाचेनो आम्ही आज सोम्याच्या कष्टांचो आयतार वा ताळयांचो आयतार आचरण करता. जेजून कस्तोसचे आदी जेरुसलेम शहरात केल्लो व्हड जैताचो प्रवेश नियाळता आणि ते घडीत परत जिवान भरता. कुस्टूंच्या सेवकांक सांगात दिवया म्हणलो विषय आयची देवस्तुती आटापता. जेजूक मेळिल्लो स्वागत आनी निराकरणी ही आज एकाच दिसा एकाच पडद्यार पळयता. ताच्या जिणयेचे स्वागताचे घडी इगर्जे भायर आमी आचार केले. ताच्या दुखाचे घडी जेरुसलेमाच्या देवाळ्याचे संकेत जावन आसच्या इगर्जे भितर आमी नियळता. ह्या सगळ्या भाग्यवंत हफ्त्यांत एक मुली दयाळायेची पवित्र करणी करून ताका बुजवण दिवया आनी आमचे सडवणे खातीर वावुरया. प्रीतीच्या भाव बहिणीनो, प्राचीन काळ सुरू झाला तेन्ना तावलो दंडवणेन आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आमची काळसां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बराबर सोम्या जेजूचो पास्काचो गूट संभ्रमोवंक सुरू करता. हो गूट म्हळ्यार ताचें कश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण. तो शेवटाक पावोवंक जेजू आपल्या काशा जेरुसलेमाच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणाक आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत आनी महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बाबार्थान आनी भक्तीन थाराण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोम्याचे फाटल्यान आमी वसोवया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आनी सासणाच्या भोवमोगाळ बापा, तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो तूं पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देश शिर्केच्या जेरुसलेम पावोवंक आमकां भोव कर. जंय तो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
समतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता आणि जेरुजलेच्या लागी पवतस जैतुनाच्या दोंगरा सरसी असच्या बेतपाजे म्हणतात ते येऊन दोगा सिसांक जेजून असे सांगून धाडले, तुमच्या संस्कार आसा त्या ग्रामात वसात, ते रोखडे तुमकां मेळटले बांदून गेले गाडू आणि ताच्या सांगाता ताचे शिंगरू तांकां सोडात आणि म्हजे सरसी हाडात. कोणाय तुमकां कितेंय म्हणत तरे सोम्याक तांची गरज आसा म्हूण सांगात आनी तांकां तो रोखडोच व्हरूंक दितलो. हे सगळें घडलें प्रवाद्यान अशें सांगून दवरलेलें तें पाळचे खातीर. सियोनाचे दुवेक सांगात, हो पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो बळो एका गाडवाचेर आनी शिंगराचेर जुवाक बांदलेले आवयच्या पोराचेर तो बसून येता. सिसांनी वचून जेजून तांकां फरमायलें तशें केलें आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून तांचेर आपली आंगली घाली आनी जेजूक वयर बसयलो. खूब लोकांन आपली वस्त्रां वाटेर पात लायली. दुसरी कांय जाणां जडांच्यो ताळयो बेंडून वाटेर शिंपडायतालीं. फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो तो लोक बोबारून म्हणटालो, दाविदाच्या पुताक जय, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, उंच सर्गी जय जय. आनी जेरुजलेमान तो प्रवेश जातच ओ कोण गाय म्हणून अख्खे शहर चळबळ्ळें. लोक जाप दिवन म्हणालो, हो तो जेजू गलिलियांतल्या नजरेत असो प्रवादी. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे पकडणे तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आता आमी पुरसांव करता. आयच्या दिसाच्या पुरसांवाची एक विशेष रीत अशी आसा. तरी एका पवित्र सभेच्या देवस्तुतीच्या पुरसांवांत याजकान फाटल्यान वेचन आज याजक पयले वता. देखून पयलो आज वेदी सेवा करून गेल्लो म्हणजे तुरीबल आनी दुंप पयले वेता. दुंपा उपरांत कुरीस, कुर्सा उपरांत कुर्साच्या बगले दोन वाती आनी कुर्सा फाटल्यान याजका फाटल्यान घालतात भुरगे देवस्तुती आसलेली. ताच्या उपरांत लोकां शिस्तेन गायन करून येवचें. हे संदर्भार हांगासर गायन मंडळीचे गायन करतात आनी ह्या उपरांत आमी भक्तीन पुरसांवार पेच.
सुम्याची स्तुती करीत जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या सुम्याची स्तुती करीत जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या नावाड सुम्या जेरुसल्या नावाड देवा तुझ्या दाराच्यो किडी घट करून आशीर्वाद ताणे दिला सुम्याची स्तुती करी जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या आपले उतर प्रगट केला याकोबाच्या बापा निर्णयाने स्वरूपानेस इस्रायली कळल्या सुम्याची स्तुती करीत जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या घडी भीतर समाधान देव उंची गोंतो दिता संसारात आपले फरमान पाठो उतर दूतान धाडता सुम्याची स्तुती करी जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या लोभी बरी हिमतो घालता घरी वयल्यान वता उड्या शारान कुटक्या बरी सगळ्यान वशीक डायता सुम्याची स्तुती करी जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या दुसरे कसे पजे तारे परी गेले ना हे दिसाळे उघडले ना आपले निर्णय तांकां सुम्याची स्तुती करी जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या नावाड सुम्याक जेरुसल्या नावाड देवा तुझ्या दाराच्यो किडी घट करून आशीर्वाद ताणे दिला सुम्याची स्तुती
तुझी स्तुती करीत जेरुसलेम देवा तुझ्या नावाने सियोना जय 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 पोताना विदाच्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत ह्या देवस्तुतेक मागता आसतना हिमिशेचें बलिदान देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक अर्गांसान भेटयतात दुलसीन डिसोजा मदर तेरेजा वडो लिना कुटिनो सांसूद वडो देवादीन आसिस आनी लॉरेन्स सल्डाना जत्म्या पासून मिस भेटयता ग्लेन सल्डाना पवित्र काळजा वडो देवादीन लिगोरी आनी जुलियाना डिसोजा जत्म्या पासून मिस भेटयता ग्लेन सल्डाना पवित्र काळजा वडो ह्या सर्वीर येते बसोत मागया आम्हा समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला सगळास कडून तांचे बसोत आमी मागया प्रार्थुया सर्व पदवेदारा देवा आमच्या ससनाच्या भोव मोगाळ बापा मनशा कुळा कलतेपणाची देख दिवंक आमच्या सडवंदरान मनशा सेम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली आमच्या जिणयेन ताचे सोंसणेकायाची देख घेवन ताच्या पुना जिवंतपणान वांटो मेळोवंक कणवळ्यान आमकां फोव कर त्या आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप तकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगू हांवें जाणा जावच्याक सरस्पर देवान म्हाका एका शिसाच्या जीब दिल्या एका शिसा भाशेन आपणा चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता सरस्पर देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव फाटीं सरूंक ना म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाड दाखयली म्हजें काड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केन्नाक आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सरस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें आत्मनाची पर्वा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां हांव लोजे पडचो ना म्हूण हांव जाणा देवाचें उतार हें मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हाका पळयता ती म्हजी किळकुळां करता वोंट वळयता
तकली ढलयता सर्वेस्पोर्तोस फात्यो नासलो नेवे आता तोच ताका निवारो दी जर तसो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवं दी अशें ती म्हणटा मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय होय सुन्यांनी म्हाका वेडो घाला खोट्या मनशांनी म्हजेर धाड घाल्या ताणे पापसिल्यात म्हजे हात आनी म्हजे पाय की सकड म्हजी हाडां हांवेंच मेसये मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सांपा उलोवन पिरेपिगारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वासाप. भावा भयणीनो, सैमान तो देव तरी त्या समा संपनाक तो लबदन रावलो ना. बागार मुझ्या सारको जावन गुलामपणाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मुनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कालतोकन मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नवाप्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भगवजय म्हणून ह्या नांवाक हरियेक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटय जय म्हूण हरियेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें मातेवा प्रमाणे आमच्या समया जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रा. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजका सरशी गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा तावन ताका दर्न दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो. पोगुनातल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हण तुजी कुशी. जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फाल्यां मनशा सरसी वचा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला
हांव म्हज्या शिसा सांगाता तुज्या घरा पास्काची परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसा सांगाता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो. शिस आकांतले आनी एक एकलो स हांवे तो सोम्या अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगाता पलंगडांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापोत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें. पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशापूत पराधीन जाता ताका हाई खटा जल्मोंकूच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितें बरें आसतें. तितल्यार गातान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली. तुमचो तें सांगताय. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्घ दितास तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया आनी खया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी देवाक अर्घ दितास तांकां ती वांटली म्हणून, तुमी समेस्तांतलें पियेया, कित्याक हे म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें समेस्त मनशां पासून पातकाच्या बोगसाण्या खातीर तें वारवतलें. हांव तुमकां सांगता, म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांव दाखापळांचो रोस तुमचे सवे नव्यान पियेसर ह्या फुडा तो हांव पिवचो ना. उपरांत गीत गावन जाताच ते बोलिवेत दोंगराक बायसन गेले. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, आयचे राती म्हजे थंय तुमी विस्वास करतल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बोकरे शिंपडतले. पूण म्हाका जिवन तुटयल्या उपरांत तुमच्या की पयले हांव गलिलियाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेर सकडांक तुजेर विश्वास सुकोस जाल्यार म्हाका सुकोसो ना. पूण जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुका सांगता, आयचे राती कोंबो सात घालचे फुडें 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, तुजे सांगता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना. तेच परी हेर सकड शिसी म्हणाले. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगाता गेसेमनी नांवाच्या एका मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करता. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या 2 पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्तनीक तिस्त तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीस दुकान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगास रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी तिक्के फुडें वचून दडणीर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो. म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयले संकश्ट पयस सरून दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसाची फाटीं आयलो आनी न्हिदोन आसलेले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावून तुमच्यान नजो जालें. जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. परत्यान दुसरे फावटी तो फाटीं गेलो आनी मागणें करी लागलो. म्हज्या बापा, हें संकश्ट हांवें भक्ष करीत तें निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परत्यान तो फाटीं आयलो तेन्ना शिस न्हिदोन आसलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकल्ले. पूण तांकां तशेंच सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्याच उतरांनी मागणें करी लागलो. उपरांत फाटीं येवन आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कितें आनीकय 2 विशय घेतात? बळया, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धरन कोट्या मनशांच्या हातान दितले. उठा, या आमी, म्हाका घरांत गतान पराधीन करतलो आयला. अशें जेजू उलोवन आसतनाच जुदास 12 एकलो थंय येवन पावलो. ताचे सांगाता तलवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो ओडयेक जोमो आसलो. प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मतबाऱ्यांनी तांकां धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक कुर्तू दिल्लो. जसो हांव उमो घेता तसो तो ताका धरा. तो आयिल्लो सुशीदा जेजू सरशी वचून म्हणालो, नामान मेस्त्री. आनी तसो ताणें उमो घेतलो. जेजून ताका म्हळें, इश्टा, करूंक आयलाय तें काम बेगीन करून सोडू. तितल्यार ते जण फुडें सरले आनी ताका तांणी घट्ट धरलो. त्या दाळा जेजू सवें आसलेल्या भितर एकल्यान आपली तलवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एका नौकराक मारली आनी ताचो कान कापून गेलो. तवळ जेजून ताका सांगलें, तुजी तलवार पोत्यान घाल. जे कोण तलवार घेतात ते तलवारीन नास जातले. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हज्या कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तुमी चिंतात. पूण तशें केल्यार
घडोवंक जायच म्हूण पवित्र पुस्तकी बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें. तवळ जेजू जोम्याक म्हणालो, सोराक दवरूंक आयलेले बरी तलवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी दवरूंक आयल्यात. दिसान दीस हांव त्या वेळांत तुमचे मदेकात बसून शिकयत आसतलो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण प्रवाद्यांनी पवित्र पुस्तकी बरयलेलें पूर्ण जावचे खातीर हें सर्व अशें घडलां. इतल्यार शीस सकट ताका सांडून फोडले. जेजूक धरलेल्यांनी ताका श्रेश्ठ याजका कायफासा मुखार व्हेलो. थंय शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी जमा जाल्ले. पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान चलोवन श्रेश्ठ याजकाच्या राजांगणा पर्यान गेलो आनी भितर सरन हें सगळें कशें रावत म्हूण पळोवचे खातीर वचून राखवल्या संगी बसलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी श्रेश्ठ नितीसभा जेजूक मरणाचें फर्माण दिवचे खातीर फटकिरी रुजवात सोदताले. सभार फटकिरे साक्षीकार मुखार आयले तरी तांकां जाय जाल्ली रुजवात मेळ्ळी ना. शेवटी दोग साक्षीकार मुखार येवन म्हणाले, देव मंदिर मोडची आनी 3 दिसांनी परत्यान तें बांदची आपणाक शाती आसा म्हूण हाणें म्हळां. तितल्यार श्रेश्ठ याजक उबो रावन जेजू लागीं म्हणालो, तुजे विरोध हांणी हाडलेल्या फिर्यादींक तूं कांय जाप दिनाय. पूण जेजू वगोस रावलो. तवळ श्रेश्ठ याजकान ताचे लागीं म्हळें, जिवंत देवाचे नांवी सपत घालन हांव तुका विचारतां, सांग आमकां तूं क्रिस्त देवाचो पूत वै गे म्हणून. जेजून ताका जाप दिली. तेतून सांगताय ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, ह्या फुडा मनशा पुताक सर्व पदवेदा देवाच्या उजव्याक बसून आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपा वयल्यान आयलेलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेश्ठ याजक आपलें आंग वस्त्र पिंजून म्हणालो, ही देव निंदस सय आनीक आमकां साक्षीची गरज कितें. तांणी केल्ली देव निंदा आतांच आयकले. आतां तुमचो अभिप्राय कितें. तांणी जाप दिली. ताका मरण फावो. उपरांत ताच्या तोंडार तांणी तिपी उडयली आनी ताका मोटी मारल्यो आनी हेरांनी ताच्या तोंडार तापडां मारन म्हळें, हे क्रिस्ता, तुका मारलेलो कोण तो? प्रवाद कर आमकां सांग पळोवया. तेणें पेद्रू भायर आंगणांत बसून आसतना श्रेश्ठ याजकाच्या साकानी मदली एकली ताचे सरशी आयली आनी म्हणाली, तूंय गलिलेयाच्या जेजू सांगता आसलोय. पूण पेद्रू सक्ता मुखार नाकारन म्हळें, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तो भायर वेतना दरवाट्या कडेन आनी एक साकरणीनी ताका देखलो आनी थंय आसलेले लागीं ती म्हणाली, होय, नजरेताच्या जेजू सांगता आसलो. परत्यान ताणें नाकान सापूत घालन म्हळें, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी थोड्या वेळान तेणेंच सरशी आसलेले आयले आनी पेद्रू लागीं म्हणाले, नीज जावन तूं ताचे पैकी एकलो. तुज्या उलोवण्यांतच तें कळटा. तवळ पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सापूत घालन म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी त्या घडये कोंब्यान साद घालो. तवळ पेद्रू उगडास आयलो जेजून म्हणल्या उतरांचो, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी भायर वचून तो गळगळ्यां रडलो. सकाळ जाताच प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मतपेऱ्यांनी जेजूक जिवीशी मरचो म्हणून थाराव घेतलो. उपरांत तांणी ताका कोडो घालून रोमी अधिपती आधीन केलो. तवळ ताका पराधीन केल्लो तो जुदास जेजूक मरणाचें फर्माण दिल्लें तें पळोवन आपल्या अंतस्करणाचे कांतवणेन विरार जालो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकाक आनी मतबाऱ्यांक दिवंक म्हणून पाटी व्हरून गेलो. तो म्हणालो, हांवें पाप आदारलें, निरपराधी रगत हांवें विकृत केलें. पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले, आमकां तें पडोवन वचोंक ना, तूंच तें पळोवन घे. तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवळांत उडयली आनी वचून गळपास घेतलो. प्रधान याजक ती नाणी विंचून म्हणाले, रक्ताचो दुडू हो, तो पवित्र खजानांत घालूंक आमच्या कायद्यांक विरोध. आनी आपणा मदें आलोचन करन परगाव्यांक मातयेक पावचे खातीर कुंभाराचो गादो तांणी मोलाक घेतलो. ह्या पासत आज पर्यान रक्ताचो गादो म्हणलें नांव पडलां. अशें पूर्ण जालें जेरेमिया प्रवाद्यान म्हणलें तें. तांणी रुपयाची 30 नाणीं घेतलीं. मनशांक बांदलेलें मोल तें, इस्रायल घरांनी बांदलेलें मोल. आनी सोम्यान म्हाका फरमायल्ल्या प्रमाणें कुंभाराच्या गाद्याक ती मेजली. उपरांत जेजूक हाडन अधिपतीचे उजीर केलो. अधिपतीन ताका सवाल केलें, तूं जुदेवाचो रायवे. जेजून जाप दिली. तेतून म्हणटाय, पूण प्रधान याजकांनी आनी मतबाऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादीक जेजून जाप दिली ना.
तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें सकट ते सांगतात तें तुका आयकना. तरी पूण जेजून एकाकी जाप दिवनातली पळोवन आदिपाती भोव चड विचमीत जालो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना पैकी लोकान मागलेल्या एकल्याक आदिपातीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळार बाराबास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक थंय जमो जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो, हांवें कोणाक सोडून दिजय म्हण तुमची खुशी? बाराबसक वा क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक. तांणी मोसरान ताका दर्न दिलो म्हणलें पिलात बरें जाण आसलो. अशें पिलात नित्यासनार बसून आसतना ताची पत्नीन ताका जागरण धाडलें. तूं त्या निरापराधी मनशाच्या रगड्यांक वचनाका. ताचे निमती गेलते राती हांवें स्वप्नांत जायतें सोंसलां. त्या वेळा भितर प्रधान याजकांनी आनी मातबाऱ्यांनी बाराबासाक मागी जाय आनी जेजूक जिवेची मारय जाय म्हणून लोकांक पुसलायलें. देखून आदिपातीन दोगां पैकी हांवें कोणाक सोडून दिजय म्हण तुमची खुशी? अशें म्हणून तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार बारब्बासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं? विचारलें पिलातान. तांणी समेस्तांनी जाप दिली. ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीकय व्हडल्या तळ्यान उपराट्यो बोबो मारन म्हणाले. ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचें आनी कांय चलना बदलाक गडबड सडटा म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो, ताचे रगात पडूं आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बाराबासाक तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक जेरबांद मारून कुर्सार जोडच्याक ताका शिपायाचे आधीन केलो. तवळ आदिपातीच्या शिपायानी जेजूक राजांगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताचें आंग वस्तूर तांणी काडलें आनी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी कांट्याचो एक मुखट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो. आनी ताच्या उजव्या हातांत चिवयाची बेतकाटी दिली आनी ताचे मुखल्यान दिंबियांनी पडोवन ताची केळकुळां करून ते म्हणूंक लागले, नामान जुदेवांच्या राया. आनी ताचेर ते पिवडयताले आनी ताच्या हातांतली बेतकाटी काडून ताच्या मस्तकाक मारताले. शेकी ताच्यो केबडायो कर्ण जातास रक्तांबर शेलो तांणी काडलो आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. ते भायर वता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो कुरीस व्हावोवंक बलात्कार केलो. अशें गोलगोथा म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणले कडेन ते येवन पावले. थंय रक्ता बळू भरशिल्लो वायन ताका तांणी पियोंक दिलो. तो ताणें साकलो पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताची आंग वस्तुरां तांणी सोडती घालून वांटून घेतली आनी लागसर बसून ताका ते पारो करूंक लागले. तांणी मांडलेलो अपराध ताच्या माथ्या वयर ह्या परी बरोवन लायलो, वो जेजू जुदेवांचो राय. तवळ ताचे सांगता दोग सोरांकी कुर्सार जोडले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. त्या वाटेन हेणे तेणे वेतेले ताची निंदा करताले आनी ताची तकली हालोवन म्हणटाले, तूं देवाचें मंदीर नाश करन 3 दिसांनी परत्यान तें उबारूंक शकतलो न्हय? तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजक शास्त्री आनी मलगडे ताची केळकुळां कर्ण म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केलें पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकना. हो इस्रायलाचो राय खंय? तर कुर्सा वयलो तो देवोंदी आनी आमी ताका सत म्हणटले हांव. देवाचेर तो पातयल्लो मू? देवाक जाय तो जाय जाल्यार तोच ताका सोडोवन दी. आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्हय? ताचे सांगाता कुर्सार जोडले सोरी त्याच परी ताची निंदा करताले. 2 फारां तावन 3 वरां पर्यान सगळ्या गांवार काळोख पडलो. चोडणे 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एली एली लमा सबक्तनी, म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसर आसलेले तोडे म्हणाले, तो एलियाक उलो करता. तक्षण तांचे मदल्या एकल्यान धांवन वचून एक दर्या आळमें हाडन शिरक्यांत बुडयलें आनी एका बडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या ओंटाक धरलें. पूण हेर तोडे म्हणटाले, रावा, एलिया ताका बचाव करूंक येता जाल्यार पळयव्या. जेजून
परत्यान व्हडल्या तळ्यान बोब मारली आनी प्राण सोडलो. सोमेस्ते बी घालया. रबिराबाद ताणें प्राण सुट्टस देवळाचो पडदो वयर थावन सकला पर्यंत पिंजोन 2 फाळे जाले. बहीण कांपली, कडपां फुटलीं आनी मेल्ल्याचें पोंड उक्तें जालें. आनी विश्यो घेवन आसले बार भक्त जिवान जाले. आनी जेजूचें जिवंतपण जाल्ल्या उपरांत त्या पडांतले भायर आयले आनी पवित्र शारांत येवन बार जाणांक ते दिश्टीक पडले. शतापदी आनी ताचे सांगता जेजूक पारो करन आसले जण भंय काप आनी घडलें तें सगळें पळोवन भोव चड भियेले आनी म्हणटाले, नीज जावन देवाचो पूत तो. आनी सबार स्त्रियोय थंय पयस उबे रावन ह्यो संगती पळयताल्यो. जेजूची सेवा साकरी करन गलिलेया तावन ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. तांचे मदें उबी आसली मोरी मगदलेन, जाकोबाची आनी जुजेची आवय मोरी आनी जेबेदेवाच्या पुतांची आवय. सांज जाल्ल्या उपरांत आरिमातेयाचो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस. तो पिलाताचो गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोडून दिजे म्हणून पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देंवन नितळ सणाच्या लुगटान गुटलायली आनी ताणें आपणाक म्हण कडपांत पोखन केल्ल्या त्या नव्या पोंडांत ती दवरली. आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मोरी मगदलेन आनी ती दुसरी मोरी थंय पोंडा समकर बसून आसली. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा उपरांतल्या सकाळीं प्रधान याजक आनी फारिजेव सांगता मेळोन पिलाताची गेले आनी म्हणाले, सायबा, तो टक्के जिवांत आसतना 3 दिसां उपरांत हांव परत्यान जिवांत जातलो म्हणून म्हणटालो. तासो आमकां उगडास आयलो. देखून 3 दीस पर्यंत फंडा लागीं पारो दवरूंक तुवें हुकूम दिजय. नांतर ताचे शिश्य येवन ताका सोर्यां व्हरतीत आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला म्हणून गांवार गाजयतीत. आनी ही निमाणी फटोवणी पयलेंच चड मारेकार जायत. पिलात तांकां म्हणालो, तुमचे लागीं पारे आसात न्हय? वसा आनी तुमकां कितें कळटा त्या प्रकार बंदोबस्त करा. इतलें आयकून ते पोंडाची बंदोबस्त करूंक गेले. पोंडाचे शेळेर मोर घालन आनी लागीं पारो दवरन ते पाटी आयले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायत्या काळांत हांव राखून आसलेलो हो हप्तो आमी आज प्रवेश करता. लगभग 40 दिसांचे मागणे उपास दंडवणी करून भगवंत हप्त्याक आमी आयतीं जाल्या. कांय थोड्यांक इल्लीशी खुशी जावंक पुरो. मासली कांय नासतना रावलेल्यांक पोटांत कांय तरी इल्लेशें 2 बंबरतेल्यांक खुशी जावंक पुरो. आनी एक हप्तो राव. एक हप्त्यान परतून आमी बॅटींग सुरू करया म्हणली. बुजवणेची उतरां कांय संतोश हाडटीत. किल्लेनीच्यो मोडचे दीस लागीं आयले म्हणून आमकां कांय तृप्ती भोगत. पूण ताच्या की वर्त्या तृप्तेची संगत कितें म्हळ्यार सोम्याच्या जिवानपणाची परब आमी आचरण करूंक लागीं येता. बरवशाची परब, संभ्रमाची परब, बावर्ताची परब, पास्कांची परब लागीं आयली म्हणून आमकां दादोसकाय भोगता. कित्याक ही परब आमच्या बावर्त्याची बुन्याद. ही परब आमच्या बावर्ताचो एक संभ्रम. ही परब आमच्या बावर्ताचें उगम. आनी ही परबेक आमी आयतीं जाता आसतना आज भगवंत हप्त्याक आमी पांय तेंकता आसतना ताळयांचो आयतार वा रामाचो आयतार आचरण करता. ताळयांचो आयतार म्हणजे
सोम्याच्या जैत प्रवेशाचो आयतार. जेरुजालेमाक सोम्यान केल्लो जैत प्रवेश जेजूचो एक जैत प्रवेश जेरुजालेमाक जाल्लो तो आज पवित्र सभा संभ्रमतात. आयच्या दिसा कितें घडलें? जेजून जेरुजालेमाक वचोंक आसलें आनी जेरुजालेमांत ताणें महिमा दिवंक आसली बापाक. लोकांचे चिंतप हांगासर दुसरेंच कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या 3 वर्सांच्या परगट जिवितांत ह्या जेजू मुखांतर लोकांनी जायतें बरें पळयल्लें. कश्टतेल्यांक सवकसाय, बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका, कैद्यांक सुटका, पिडेस्तांक भलायकी आनी दया माया पासारचें वरस परगट करूंक अभिषिक्त केला म्हणून जेजूनच असल्या इसाया प्रवाद्याच्या कवळ्या मार्फत सिनेगोगांत उलयलेलीं उतरां तीं जेजूच्या जिवितांत खरीं जाल्लीं. जायत्या दुबळ्या लोकांक जेजून आदार दिल्लो, रडतेल्यांक बुजयल्लें, विधवेंक ताणें सांगात दिल्लो, अनाथांक निर्गतिकांक ताणें पुटलून धरलें, सणून गेल्ल्यांक सोदून तो आयलो, पत्क्यांक ताणें बक्षिलें, खोडकारांक गूण केलें, आंधळ्या बांदळ्यांक कुरड्यांक ताणें सगळें बरीं केलीं, मेल्ल्यांक जिवंत केलें, बुकेल्ल्यांक काण जेवण दिवन ताणें पोसलें. हें सगळें पळयल्लो लोक चिंतालो वचूं जायजय मसिया, वचूं जायजय सुडवंदार, वचूं जायजय एलिया, वचूं जायजय जेरेमाया, वचूं जायजय इसाया, वचूं जायजय स्नानीक जुवांव वा वचूं जायजय प्रवाद्या पैकी एकलो श्रेश्ठ. चिंताप लोकांचें. कांय थोडे चिंताले वचूं जायजय इस्रायलाचो राय. दाविदा उपरांत सलमा उपरांत आमकां बलिश्ट राय मेळोंक ना. आमी सगळीं बंदेन गेल्ल्या, आमी बंदडेंत आशिल्ल्या, आमी कश्टल्ल्या, आमकां तसो म्हणलो एक राय नातुल्लो. वचूं जायजय आमकां एक राय. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या काळार इस्रायलाचो लोक आपल्या स्वंत देशांत स्वंत सरकाराचे अनुभव करनातलो. वो लोक रोमी अधिपतीच्या रोमी चक्रवर्तीच्या अधिकारा खाला आशिल्लो. तांकां स्वतंत्र म्हणलें नासलें. नाना रितीच्या कश्टान वो लोक वळख जाल्लो. एक सामाजीक शोशण थंयसर आशिल्लें, सामाजीक राजकीय शोशण आशिल्लें, धार्मीक शोशण आशिल्लें आनी अशेल्या संदिग्ध परिस्थितींत वो लोक कश्ट नाशिल्लो. तांकां तांचोच म्हणलो सरकार नातुल्लो. रोमी चक्रवर्ती अधिकार चलयतालो आनी रोमी चक्रवर्तीचो अधिपती पंत कोण तो पिलात थंयसर आशिल्लो. पंतिफस पिलात थंयसर राजवटकी चलयतालो, अधिकार चलयतालो. देखून सगळे थंयसर अधिकार रोमी चक्रवर्तीच्या इशाऱ्या खाल. टॅक्सेस चड जाल्ले. आतांचे बरीच म्हारगाय वाडल्ली. लोकां थंय बऱ्या वयर बरकटी म्हणले बरी टॅक्सांक घालून लोकांचो दुडू वसूल करताले. चलवणाक आशिल्ले पयशे थंयसर रोमी चक्रवर्तीचे पावंड. लोकां लागीं थंयसर दुबळीकाय कश्ट आखांत पुरो आशिल्ले. हे संदर्भार आपणाक आपणाचो स्वंत सरकार मेळटलो, आपणाचे स्वंत करन्सी मेळटली अशें ते चिंतून आशिल्ले. धार्मीक शोशण थंयसर आशिल्लें. जेरुजालेमा एक मात्र देवाळ, जेरुजालेमाचें देवाळ, आनी त्या देवळांत मात्र जुदेव लोकांनी थंय आराधन करूंक जाय, होम बलिदानां भेटोवंक जाय, सॅक्रिफीस भेटोवंक जाय. आनी थंयसर भेटयता आसतना तो सॅक्रिफीस निर्मळ जावंक जाय, नितळ जावंक जाय. थंयसर भेटवलेली बली ती अपुट्ट आनी पवित्र जावंक जाय. कसलेच आयब वा वायट वा कांयच पिडा शिडा त्या बलयेक, त्या कोवड्याक, त्या पाशव्याक, त्या पारव्याक, त्या संवस्याक, त्या बकऱ्याक, त्या पाड्याक वा पाडयेक जावंक आसूं नजो. आनी हे सगळें लोकांक कश्टार घालतालें. थंयसर जायतीं कावंटरां आसलीं, शॉपां आसलीं, गोरवां विकचीं, पाडे विकचे, पाडके विकचे, बकरे विकचे, कोवडे पशवे विकचे, जायतीं आसलीं. लोकांक घरांत हाडूंक सोडिनातले. कित्याक म्हळ्यार घरांत हाडलीं जाल्यार हांगासर स्टॉलांतलीं सेल जायनातलीं. देखून ते थंयसर सर्टिफिकेट दिवंक आसली. ह्या जाग्यांनी सर्टिफिकेट दिल्यार मात ती बलिदान भेटोवंक आसलें आनी ती घरांत हाडली पुरो रिजेक्ट जाताली. देखून लोक कितें करतालो, थंय तावन घरांत हाडून हाडून रिजेक्ट जाल्या उपरांत हांगासर ती पाळ सोडच्या बदलाक हाडूंक उताडिनातलो आनी मोलाक घेतालो. एकाक 2 मोल दिवन घेतालो तो. कश्ट नाशिल्लो लोक.
उंडेक पयशे घालीचे जाल्यार देवळाचे उंडे पयशे घालीचे जाल्यार शास्त्री फरिजावान एक रूल केल्ली. आतां चलावणाक आशिल्ले पयशे पावंड आनी थंयसर तुवें त्या देवळाचे उंडे घालचे पयशे पावंड घालूंक नजो. कित्याक ते अन्य जातीचे, अन्य कातीचे, अन्य देशाचे पयशे आमच्या देवळांत, जुदेवांच्या देवळांत जुदेवाच्या देवाक घालूंक नजो आडवारलेले. आनी कोण पळय ते पावंड त्या देवळाचे उंडे घालतात तो पातकी म्हूण थारायताले. देखून कितें पयशे घालूंक जाय आशिल्ले? शेकेल. देवळान मात्र इस्रायलाचे पयशे शेकेल चलावणाक आशिल्ले. देखून तांणी वांटोवकाराचे मांड दवरले. थंयसर ते पयशे पावंड एक्सचेंज करूंक आशिल्ले. वांटोवकाराच्या मांडा लागीं एक्सचेंज करन थंयसर तांणी शेकेल घेवंक आशिल्ले आनी ते शेकेल त्या देवळाच्या उंडे घालूंक आशिल्ले. हांगासरी जायतो अव्यवहार चलतालो, जायते अनीत चलताली. दुबळ्यांचे जायते पयशे काण घेवन कांय इल्ले शेकेल थंयसर दिताले. हे सगळे अनीत घडताले. सामाजीक रितीन शोशण थंय चलतालें. थंयसर भिरांकूळ जेजूच्या काळार एक पिडा आशिल्ली, कोडाची पिडा. कोडाची म्हणजे कातीची पिडा. ही कातीची वा कोडाची पिडा आयलेले म्हणून कळ्ळें जाल्यार त्या मनशाक कितलो तो फामाद जावं दी, कितलोय तो ग्रेस्त जावं दी, कितलोय तो बरो जावं दी, त्या कुटुंबांतलो ताका बहिश्कार गरजे आशिल्लो. कशें थोड्या वर्सां फुडें कोरोना आयिल्लें जाल्यार तो पती जावं दी, पतीन जावं दी, धू जावं दी, पूत जावं दी, मोगासो जावं दी, ताका पयशिल्ल्या कुडांत दवरताले, वायसीयून दवरताले, ताचे लागीं पर्यंत वचून नातले. ताका कांय जेवण दिजें जाल्यार भायर तो कांय लोटून भितर घालताले. तितलें बेबिरांत आशिल्लें. ताका आमी लागीं काणी येनातले. कोणीय जावं दितो ताका आपणूं बी येतले, ताचे जावन पळय धांवताले हांव आमी. असली परिस्थिती. अचाकी भिरांकूळ. ताणें त्या घरांत येवंक ना, त्या समाजाक येवंक ना. ताच्या हातांत एक तट्टें, एक कांपीण, एक बेत दिवन ताका धाडटाले आनी कांपीण हालोवन वचोचें आसलें. कित्याक हांव कोडकार पांय वाटेनी चलोवन आसा, तुमी म्हजे मुखार कोणी रावून वचो, दवा म्हणून. एक हातान तट्टें कित्याक ताणें थंयसर लोकांनी तांकां त्या तट्ट्यांत घालीचें आशिल्लें आनी त्या तट्ट्यांतलें तांणी खायचें आशिल्लें. आतां ते बेत कित्याक म्हळ्यार तांची जाल्ली रुवां पेटे लेवंक धांवून येताले. त्या पेट्यान धांवडोवच्या खातीर एक बेत आतां आसतालें आनी तांची जिणी मार्गार पडोवन कुसून मरचें आसलें. देखून एक कोडकार आयलो म्हणटाना, एक कोडाची पिडा सुरू जाली म्हणटाना त्या कुटुंबाचो संबंद तुटतालो, मोगाचो संबंद तुटतालो, पती पत्नीचो संबंद तुटतालो, आवय बापायचो संबंद तुटतालो, आवय भुरग्यांचो बापाय भुरग्यांचो संबंद तुटतालो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असले संदिग्ध परिस्थितीर कश्टान नातलेल्या लोकांक आदार दितलो, कुमोग दितलो कोणूच थंयसर नातलो. आनी जेजू हे सगळें पळयता. सरसंगतीनी तो लोकांक कुमोग करचे प्रयत्न करता हांगासर. आनी हे पळयल्लो लोक संतोषपुरी जाता. वस्सू सोडवणदार जायजय, वस्सू मेशिया जायजय, वस्सू आमकां बाचाव करतलो सोडवणदार क्रिस्त वा इस्रायल असो नवो राय जायजय म्हणलें तो चिंतलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून तांणी चिंतलें वो जेरुसलेमाक वचून थंय आशिल्ल्या हेरोदीक धांवडयतलो आनी चक्रवर्तीचेर झूज मांडून चक्रवर्तीक सलवयतलो. चक्रवर्तीचो अधिपती पंत पिलास थंयसर आशिल्लो, ताचोय जागो खाली करतलो आनी जेरुसलेमाच्या रावळेरांत पाठार बसतलो म्हणलें चिंताप तांचें आशिल्लें. देखून जेबेदेवाची बायल जुआंव आनी जाकोबाची आवय, जेबेदेवाची बायल जुआंव आनी जाकोबाची आवय जेजू लागीं आयली आनी म्हणाली, तूं त्या पदवेर बसताना म्हज्या दोगां पुतांचो उगडास काड, एकल्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक बसयता म्हूण म्हाका भासती. पळया, तांणी चिंतिल्लें तिणें वो एक राय जातलो, चक्रवर्ती जातलो आनी म्हज्या पुताक एकल्या होम मिनिस्टर आनी एकल्याक फॉरेन मिनिस्टर करतलो म्हणलें चिंताप. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, मनशाचें कपटीपण वा भायर भितर मनशाचें चिंताप आज जेजू कश्टार घालता. कित्याक म्हळ्यार जेजूचें बरेपण जोडलेलो तसो लोक जेजूक आज स्वागत करता. जेरुसलेमान कशें स्वागत करता पळया. ताका जेरुसलेमाच्या प्रवेश द्वारांत ओल्यो थाळयो घेवन ताका ओसान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून जयकार घालता. आज आमी सगळ्यांनी माडाच्यो थाळयो घेवन जेजूक जयकार घालून आयल्या. तशेंच दुसऱ्यान जेजू चलच्या त्या वाटेक तांणी तांची आंग वस्त्रां पातळायलीं. जेजूचे पांय धरणीक तांणी आदळनाशें तांणी आंग वस्त्रां पातळायलीं. कित्याक एका रायाक दिवचो मान, एका रायाक दिवचो गौरव
तो थंयसर तांणी दिलो. तुम्ही पळयतात प्रधानमंत्री चलची वाट आसा जाल्यार ती तांबडी कार्पेट घालून ती घालतात. कित्याक म्हळ्यार त्या वाटेन चलतना ताचे पांय धरणीक लागून वचो. ऑगस्ट 15 तारखेर केंपुकोटेन रेड फोर्टान थंयसर भाशण दितना लंबायक ती कार्पेट घालतात आनी त्या कार्पेटी वयल्यान तो चलता पळया. तो एक गौरव असो संकेत, गौरव असो संकेत. दुसऱ्यान ताका एका गाडवाचेर बसयतात, गाडवाचेर शिंगरू ताचेर बसयतात. जेजूक घोड्याचेर कित्याक बसोवंक ना? घोडो जावन आसा तो राय असो एक संकेत, झुजाचो संकेत. एक राय तालवार घेवन घोड्यार वचत जाल्यार तो झुजाक भायर सरलो म्हणलें जालें. आनी झुजाक भायर सरलेलो तो राय तो ह्या संवसाराचो. आनी हांगासर जेजूक गाडवाचेर शिंगराचेर बसयतात. कित्याक म्हळ्यार एक शिंगरू वा गाडू तो झुजाचो संकेत न्ही, बगर शांतीचो संकेत, शांतीचो. आदींच्या काळार अश्वमेधा यागा म्हूण आसलें. एक राय घोड्याक धाडटलो, ताच्या साम्राज्यान धाडटलो आनी तो घोडो गेल्ल्या गांवान वचून फाटीं रावळेराक येत जाल्यार ताका रायाक विरोध रावतलो कोणूच ना म्हणून जातालें. जर तर कोणें त्या घोड्याक बांदून घालो जाल्यार ह्या राया विरोध एकलो आसा म्हणून रायाक समजतालें आनी राय ताचेर झुजाक देंवतालो. थंय त्या आनी ह्या राया मदें झूज जातालें. जर तर त्या पाशार जाता आसतना थंयसर तो बांदून घालिना जाल्यार रायाक ताणें कप्पा काणिके दिवन धाडूंक आसलें, हांव तुका काल जाता, तुजें झूज मांडिना, तुज्या घोड्याक हांवें धाडला. आनी हांगासर म्हज्या मोगाच्या बाबडेन जेजू शिंगरोच्या पाठीर येता आसतना जेजू म्हणटा, हांव ह्या संवसाराचो राय न्ही, म्हजें राज्य संवसाराचें न्ही. म्हजें राज्य संवसाराचें जालें जाल्यार म्हजें पाटलावदार देवदूत येवन तुमच्या हातांत हांव पडना अशें झुजतें आसलें. म्हजें राज्य सर्गीचें, म्हजें राज्य शांतीचें. देखून क्रिस्तरायाच्या परबेच्या दिसा महाप्रार्थनान म्हणटात, सोम्याचें राज्य सर्गी राज्य सताचें, नितीचें, मोगाचें, सवस्थकायेचें आनी शांतीचें राज्य. आनी तें राज्य आज जेजू उखलून दाखयता. एका शिंगरूच्या पाठीर बसून हांव शांतीचो कुवार, हांव शांतीचो कुवार. देखून जेजू एक शांतीचो राय म्हणटात. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या सुवार्थेन पळयता हांव कपटी मनीस हांगासर लोक कशें परिवर्तन जाता पळया. ह्या जेजूक तांणी स्वागत केलें, जेजू राय जाता म्हूण तांणी चिंतलें, जेजूच्या फाटल्यान ते गेले. पूण थंयसर जेजूक मतबरांनी, श्रेश्ठ याजकांनी, शास्त्र्यांनी आनी फरिजावांनी गुन्यांवकार म्हूण थारायलो. मरणाचें फर्माण ताचेर वाचलें. ह्या वेळार लोक भियेलो आनी लोकान ताचे सांगाता वेचे पाटी सरले. मुखार दवरलेले मॅट लोकांनी फाटीं काडलीं. कित्याक म्हळ्यार शास्त्र्यांनी, फरिजावांनी, मतबरांनी जेजूक गुन्यांवकार म्हूण थारयलो. देखून आमी कित्याक रिस्केर पडोवं जाय, आमी कित्याक गुन्यांवकार जाय जाय, ताका सांगात दितले म्हूण आमकां कित्याक मोल बांदी जाय, आमकां कित्याक कस्तांत घाली जाय. देखून एक निकळ्ळे, सगळे निकळ्ळे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी जय जय दाविदाच्या पुता म्हणटले, कुर्साय ताका म्हणून फरिजावांच्या, शास्त्रींच्या आनी प्रधान याजकांच्या मेळीन मेळ्ळे. आनी जेजूक तांणी अपमान केलो, जेजूक तांणी वायट केलें, जेजूक तांणी कपटपणान गेलो पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हांगासर जय जय म्हणल्यानी म्हणूनच ताका कुर्साय म्हणून बोब मारली. हांगासर जुदास आसलो. जुदास तुमी पळयता, जुदास जेजूचो सीस, जेजूच्या सगळ्या दुडू बदकाची खबर ताका आसली आनी तो ती जतन घेतालो. सिमा फरिजावाच्या घरात जेजू गेल्ल्या वेळार थंयसर एक स्त्री आयली, सुगंध जटमांसीत तेल घेवन आयली आनी जेजूच्या पांयांक तिणें वतलें. आनी तो जुदास म्हणालो, हें विकलें जाल्यार आमकां 300 दिनार मेळटे आसले. 300 म्हळ्यार तांचे 30,000 वा 40,000 रुपया मेळटे आसले. आनी तो दुडू आमी दुबळ्या वांटी येतो आसलो. बेश्टें तुज्या पांयांक वतून हिणें पाड केलें. म्हणजे आपणाक दुबळ्या धाकट्यांची खंत हुस्को आसा म्हूण दाखोवच्या खातीर ताणें तशें म्हणलें जाय. पूण ताका तें नातलें. ताका पयशांचो आंगालाप आसलो, ग्रेस्त पिशेपण आसलें, दुडवाची आशा आसली. देखून ताणें अशें म्हळें. देखून त्याच दुडवाच्या आशेक 30 नाण्यांक जेजूक तो विकता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. फकत 30 नाण्यांक तो विकता. रुपयाची 30 नाणी म्हाका मेळ्ळ्या पुरो. ह्या बागेवंत मनशाक
तुमच्या हातीन करतलो म्हणलें कोटें चिंताप वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. उपरांत त्या जुदासाक पश्चाताप पावलो तो परत थंय गेलो श्रेष्ठ ह्या जागा सरसी तो गेलो थंयसर दुडू व्हरून गेलो आनी म्हणालो हो दुडू म्हाका नाका, शिरापासो दुडू म्हाका नाका. एक नितीवंत मनशाक ह्या दुडवाच्या आशेक हांवें विकृत केलो, म्हाका नाका म्हूण तो थंयसर उडोवन येता. उडोवन तो पाटी जेजू लागीं येना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. जर तर हो जुदास पाटी जेजू लागीं येवन माप मागली जाल्यार आज हो जुदास बागेवन जुदास जावन आसतो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. तो देदस्पर जातो ना, शिराप पडलेलो जातो ना, गळपास काडून घेतो ना, तो येवना जेजू लागीं. तो येवना, तो गेलो, तो पिसांतूर जालो, तकली पिशी जाली ताची, बेसांतर जालो तो. आनी कांय समजनासतना गळपास काडून जीप भायर घालून जीप साबून मेलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. हांगासर पेद्रूय आसलो. जेजूक 3 पटी ताणें नेगार घालें, देवाळाचेर सोपूत घालून जेजूक ताणें तिरस्कार केलो, जेजूक ताणें नेगार केलें, देवाळाचेर सोपूत घालून. पळया म्हज्या मोगाच्या कठोर पातक खंयचेच नांवार सोपूत घालूंक नजो, पूण देवाच्या आनी देवाळाच्या नांवान सोपूत घालना. हांव त्या मनशा वळखना म्हणलो. पेद्रू जेजू लागीं येता, पांयान पडटा, दिमी पडटा आनी म्हणटा म्हाका बक्षीस सोमया. आज तोच पेद्रू बागेवर जावं पावलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. कोण पळय जेजू सरशी पाठी येता, एक दिनपणान एक कालते काळजान बोगसाण्याच्या काळजान सोम्या लागीं पाठी येता, ताका बोगसाणें मेळटा, ताजें जिवीत बदलता म्हणलें सत आमी हांगासर जाणा जावंक जाय. आनी हें सत जुदास नेणा जालो देखून ह्या शास्त्र्यांनी फरिजेवांनी ह्या मदबऱ्यांनी तो दुडू घेतलो आनी एक जागो कुंभाराचो जागो एक गादो मोला घेतलो, ताका शिरापाचो गादो म्हूण नांव दिलें आनी त्या जुदासा तांदूंच पुरलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. शिसांचे पलायन पळया जेजूचे सांगाता सुखा दुखांत आसलेले शीस जेजूक सांडून धांवतात. हेरोदीचें कपटपण पळयता आमी. जेजू हेरोदी विशयान सांगता, ह्या हेरोदीच्या कमेरीचे 17 घरा तो मुखार फाटल्यान एक तो रोमी चक्रवर्ती लागीं एक उलयता, आमचे लागीं उलयता, तो रोमी अधिपती मुखार एक उलयता, आमचे मुखार एक उलयता. देखून त्या कपटी मनशाचे तो एक कोलो त्या कोल्याची 17 दारां म्हणून जेजून हेरोदीक सांगिल्लें. आनी हो हेरोदी आज त्या रोमी चक्रवर्ती सांगाता मेळोवन वा रोमी अधिपती पिलाता सांगाता मेळोवन जेजूक मरणाचें फर्माण दिवचें काम करता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. हांगासर पिलात पळयता आमी. पिलात बरें जाण आसलो. जेजू एक निरापराधी, तो खंयच्याच अनितीन संपडोंक ना, तो निरापराधी सत्य म्हूण बरें जाण आसलो. बायली ताका सांगताली ह्या मनशाक तूं मरणाची शिक्षा दिनाका, कित्याक तो बरो मनीस, ताच्या रक्ताचो शिराप आमच्या भुरग्यां बाळाचेर पडना जावं म्हणून ती गोवाक सांगताली. तरी वो पिलात आसायाक जाल्लो. प्रधान आनी श्रेष्ठ ह्या जगाच्या दाऊलेक तो वळख जाल्लो. आपणा कांय कामांतले काडतीत कोण ना, आपणा कांय कश्टार घालतीत कोण ना. आजय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो कुडतीन जावचे जायते निर्धार हेरांच्या दाऊलेक बळी जाल्ल्या त्या जड्जतावन जातात. आसायाकपणी ते एक निर्धार दितात, ते एक जडजमेंट दितात. ह्या मुखांतर एक अपराधी निरपराधी जाता, निरपराधी अपराधी जाता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. असले असे काम पिलातान हांगासर केलें आनी हात धुले आनी म्हळें ह्या मनशाच्या रगताक हांव कारण न्ही. हें रगत ह्या मनशाचें निरपराधी मनशाचें रगत म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर बेसाना जावं दी म्हणून ताणें आपले हात धुले आनी तो ताणें पळापळ घेतली. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या आमी पाशावन पळयता मनशाची खुशालाय आनी सोम्याची नालिसाय. मनशाची खुशालाय सोम्याची नालिसाय हांगा पळयली जाल्यार जेजूक तांणी चलयल्ली रेत. जेजूची बरी मस्तायकी काडली. जांबडी एक शॉल घालो, जेजू विणगोकन जांबळी कलराचो एक शॉल घालो, ताच्या माथ्याक कांट्याचो मुकट सणशिलो, ताका तापडां मारली, थिंबी उडयली, ताच्या मुखार दिंबी घाली आनी नामान जुदेवांच्या राया म्हूण केळकुळां करी लागले. ताच्या हातांत एक चिव्याची बेतकाठी दिली आनी ती बेतकाठी ताचे ताची वण काडून घेवन ताकाच तांणी मारलें आनी ताका इन्सल्ट केलें, नालिसाय केली म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. नालिसाय केली जाल्यार जेजू उगोत रावलो. आपल्या उजव्या पोल्याक मारतल्या ताणें आपलो दावो पोलो दाखयलो, आपले काडवडतेल्याक ताणें आपले पोले ओडून दिले. इजाया प्रवादाचे आयले पयले वाचप
कष्ट तेल्या सेवका विशांत इजाया प्रवादी 600 वर्सां फुडें प्रवाद करून सांगता 600 वर्सां फुडें कष्ट तेल्या सेवका विशांत इजाया प्रवादी प्रवाद करून सांगता आसतना आयच्या सुवातेंत तो म्हणटा ताका तांणी जेरबाद मारयले माथ्या कांट्याचो मुकट सणशिलो ताचे पोले ओडले तापडां मारली थिंपी उडयली जाल्यार तो एक शब्द काडिनासतना उगोच रावलो कित्याक हाच्या फाटल्यान एक कारण आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हाच्या फाटल्यान एक कारण आसा कितें कारण सोम्याचे वळवळे मनशाची केळकुळां जाली हांगासर केळकुळां जाली हाच्या फाटल्यान एक कारण आसा आज जेजू कुर्सार मुखार येयला आनी जायते जण तेणें बोगलेन चलोवन वेतात आनी जेजूची केळकुळां करतात एक निरपराधी मनीस कस्तो नासा वळवळून आसा एक निरपराधी मनीस थंयसर वळवळून आसा ती बिरमत कोणी पळोवनात ती कोणी बिरमत पावोवनात बघा रे तो विणगो आसा वस्तूर ताच्या आंगार ना खाली कूड ती कुर्सार उमकळून आसा ताका आसी लागले ताची केळकुळां करूंक लागले आनी म्हणाले हेरांक तूं बरें करतलोय तुकाच तूं बरें कर हेरांक तूं बचाव करतलोय तुकाच तूं बचाव कर हेरांक तूं सुटका दितलोय तुका सुटका दी हेरांक जिवंत करतलोय तुकाच तूं जिवंत कर पळया अशें ताची केळकुळां करनासले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत अशेंच काही थोडी एकलो मनीस कश्टार पडलो जाल्यार काही नुकसाण वळख जालो जाल्यार ताका पयसतावन पळोवन आसता आनी ताका तमाशेकर म्हणटा हांव आदी तुजे कडेन ग्रेस्त काय येयली आतां खंय गेली आदी व्हडले बिजनेस आहले आतां खंय गेलें आदी तुका तेदो व्हडलो मनीस आहलो आतां खंय गेलो आतां ना गे तो बघ कश्ट बघ म्हणून आमी ताळयो पेटच्यो आसात आनी ताका अकमान करचो आसा कश्टा वयर कश्ट आमी तिका दिवचे आसात नालिसा वयर नालिसाय आमी दिवची आसा तामाशे करचे आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण ताच्या बदलाक ताका हांव सांगात दितलो ताका वयर हाडूंक प्रयत्न करतलो ताका भरोसो दितलो म्हणलो एक मनोभाव आमचे थंय येना हें जालें एक मनीस कश्टार पडलो जाल्यार ताका कश्टांत आनीकी आमी घालूंक सोडटा एकलो मनीस पडलो जाल्यार ताका थंयसर आनीकी आमी गुड्डोंक पळयता देखून असलेंच घडलें जेजूक कुर्सार आसतना जेजूक तांणी गुड्डायले जेजूक तांणी कश्टार घालो नलिसाय घाली आनी म्हळें स्वामी देव तुका बचाव करता जाल्यार पळया वय म्हज्या मोगाच्या बाबड्यान असले कश्ट नलिसाय जेजूक तांणी दिली पूण एकच कारणां जेजू वगत रावलो ती जावन आसली जेजूची देवाची खुशी पाळच्याक जेजू हे सगळे सोसून व्हरता कश्ट कंत बेजाराय दूख वळवळे सगळे सोसून व्हरता फकत देवाची खुशी करत्या कित्याक म्हळ्यान मागताना म्हळें सोम्या म्हजी खुशी न्ही बघा तुजी खुशी जावं तुजी खुशी करच्या खातीर आपूण तयार आसा हांव तयार आसा वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन देखून तो सर संगतींतले तो मौन रावून देवाची खुशी जारी जावंक सांगा दिता देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत फिलिपिकारां बरोवन सांपावलो म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समाजपणाक लब्धून रावंक ना गुलामाचें रूप ताणें घेतलें मनशां पैकी मनीस तो जालो पातक मात्र सांडून मनशाच्या सरगतीन तो एक जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो कुर्साच्या मरणापर्यंत नालिसायाच्या मरणापर्यंत विणगेपणाच्या मरणापर्यंत तो खालते जालो तरी देवान ताका अति उंच उबारलो आनी दिलें ताका तें नांव सर्व नांवां प्रासवर्तें भागवजय म्हण हरी एक दिबी त्या नांवाक आतां आनी सदां सर्वदां वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें एक वर्तेपण जेजू आज जियेतना आमकां एक संदेश तो दिता तो म्हणटा म्हज्या जिविताचे कश्ट तुमकां प्रेरण जावन दित मनशाच्या जिविताचे कश्ट फकत ताची शिक्षा मात्र न्ही बघा रे मनशा जिविताचे कश्ट देवाची महिमा हाडूंक एक आधार म्हणलें देवाची महिमा प्रगट करूंक एक आधार म्हणलें आमी विसरूंक नजो आज देवाक महिमा हाडचे खातीर जेजून कश्ट सोंसले वळवळे सोंसले दगदणी भोगली आज आमच्या जिविताचे कश्टी सोम्याची महिमा प्रगट करता म्हणलें आमी विसरूंक नजो आमच्या जिविताचे कश्ट सोम्याच्या जिवितांत महिमा हाडटात देखून सांपावलोक एक दूख आसली सांपावलोक एक दूख आसली एक पिडा आसली आनी तो म्हणटा हरी एका म्हज्या परगट्याच्या मिसावांत एक दूख दारीच्या तलवारी बरी म्हाका तोपता पूण ती दूख आसल्यान मात्र सोमी म्हज्या सांगात आसा म्हूण म्हाका भोगता आनी ह्या म्हज्या दुखेंत सोम्याची कुर्पा म्हाका पुरो म्हणटा तो कुर्पा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत पिडा आसूंक पुरो कश्ट आसूंक पुरो बेजाराय आसूंक पुरो समस्या आसूंक पुरो हे सगळे आमच्या जिवितांत सोम्याची महिमा प्रगट करूंक एक हातेर म्हणलें आमी घेवंक जाय आनी ह्या कश्टान वरां मदें सोम्याची महिमा प्रगट करूंक जाय असलें जिवीत क्रिस्तांवाचें जिवीत असलें जिवीत बाबार्थाचें जिवीत देखून जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत म्हजे पासून तुमकां कश्ट सोसूंक अकमान भोगूंक दगदणी भोगूंक मेळटा जाल्यार तुमी संतोश आनी उल्हास पावा
कित्याक सरकाराजान इश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. यस बरोबर शकाल उपाश आवाज नियाळताना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याचे कश्ट बापाच्या महिमे खातीर सोमयान सोंसले. आमच्या जिविताचे कश्ट सोमयाच्या महिमे खातीर सोसूंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवत्या आसलो आमचो भावार तूं सारया. सगळीं संगता आमी म्हणया. सतमानता देवाक, सरपदवेदारा बापाक, सर्गान भितर विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या क्लेस्पुताक, आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभोवलो, आमकां मर्यतान जल्मलो, 5 विलगात आनी कोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगे पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सरपदवेदा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तो जिवांनी मेल्ल्यान ती मरसबे करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पुय सभे भक्तांचो एकतार, पदकाचें भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमी स देवाचीं भुरगीं आमच्या जिवितांत कस्त अनवरांकन बेजारे आसात. ही सगळीं सोम्याच्या महिमे खातीर सोसूंक आनी सोम्याक महिमा हाडच्या कामान आमी वावरूंक कृपा मेळ अशें आमची गरजो, आमची मागणी, आमची आशा ताच्या पांयां तळ्यार समर्पिया. बापा आमच्या बागेवेंत पापा फ्रांसिसाक तुजो आदार दी. ह्या संवसारी पयस सभेचे सुंकाण हाती धर, ती चलोवन व्हरच्या ताका तुजे विशेश सक्तीन भर. पयस सभेक मार्गदर्शन आनी बरी देख दिवच्या ताका सर वायटांतले राखून व्हर. ताका तृप्ती आनी समाधान दी. ताच्या वावराक प्रतिफळ दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक तांच्या जबाबदारेन तुजें मार्गदर्शन दी. तांणी लोकांच्या बरेपणाक मांडून हाडच्या सर योजनांनी सर वर्गाच्या लोकांक बरेपण लाबून तुजी नीत आनी समानता सर्वांक लाभाशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दुर्बोल्यांक आनी अस्कत्यांक प्रभावी मनशाच्या शोशणांतल्यान राख, अनितीक आनी अन्यायाक बळी जाल्ल्यांक नीत लाभय, प्रकृतीक अनवरांतले, मारेकार पिड्यांतले आनी संकश्टांतले निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रायवंत आनी पिडेस्तांक विशेष कृपे देणी आनी बोर, आपल्या कश्टांक तुज्या पुता जेजूच्या पाशांतावन बोल लाभून दी. उतर प्राय कुशेन स्विकार करूंक आनी तृप्तेन आनी संतोषान जिवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ले आमी सर्व आनी आमच्या जिवितांत आमचे सोडवणे खातीर सदांच एकवटीत तरान वावरूंक आमकां शिकय. तुज्या पुतान आपल्या रक्ताचे मोल दिवन आमकां जोडून घेतलेले सोडवून केदीक आमी होगडायनाशे आमकां राख म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांज उद्दा देवाक समर्पिल्ल्या फिरगतीच्या आनी पोंशेजाच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या सुमेस्ताचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फोळ येतेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातास ह्या पोन तळार हाती धरिल्ली सगळी येवजणां लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोर मौनपणी सर आमची खासगी गरजो, आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळार दवरया. 10वी क्लासीची भुरगीं परिक्षा बरयतात त्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. जायत्या जाणांनी परिक्षा बरोवन जाल्या रिजल्टाक आशेवन आसात, बरें रिजल्ट फावो जावन त्या खातीर मागया. परगांवांत आसात आमचे भाव भयणी, तांच्या बऱ्या भलायकेक बसोत, तांच्या कस्ता वावंटींत सुडकार सोडून लावच्या बसोत मागया. कर्नाटकाक चुनाव येवचो आसा, डिक्लेअर जाला. बरो सरकार, बरे प्रतिनिधी, बरे मुखेली आमकां मेळ्ळे अशें आमी मागया. कठीण दगेन आमी वळवळून आसाव. उदकाचे समस्या आसात, पिवच्याक, जानवरांक, कृशी बेड्याक उदक भोव कश्टाचें जाला. दग विशेश जाल्या, बरो पावस येवन पृथ्वी तणसावन उदकाचे समस्ये परिहार जायशें मागया. सगळींच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसाव. तुज्या पुतान मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर कस सोंसले. तुजी खुशी ताणें पाडली आनी ह्या खुशे मुखांतर तुका ताणें महिमा दिली. आमच्या जिवितांतली कश्ट अनवरां कंद बेसाराय सगळी तुजी खुशी म्हणले समजोन हे कश्ट अनवरांत तुका महिमा हाडची कामां आमी करूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं.
आमेन. काणीक जुमो करा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवापा मानतात असले जावं म्हण मागात. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ कनवळ्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुता जेजूच्या कस्ता मरणा वरवीं तुझे बोगसाणें आमकां बेगीन मेळो. आमच्या करण्यांक तें फावो न्ही, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम यत्नाक लागून तुझ्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमकां भोगूंक फावो हें आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळीने सर्व तैन जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो, हो काय दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. निरापराधी तो तरी पातक्यांक खातीर ताणें कश्ट दग्ध सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली क्यास्त नसत्या मनशा पासून आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणाक आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान देतात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. मोगल बाबनीनो बो पवित्र घडी आमी संभ्रमता. उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत बदलची घडी. हे घडये कितेंय मागता आमी घेता. पवित्रत्म्याची घडी भक्तीपणी आमी वांटली जावया. बापा, कोरोसो तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदय दितावन आसतें ते पर्यंत तुका निर्मळपट्योनी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयता साय. देखून बापा, कलतेपणी आमी ह्या मागणी करता. तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान दिन देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साचना पळोवन आमी हो संस्कार संभरमता. तो परत दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत, पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशां पासूत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या बापा आमचे सोडून पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कस्ता मरणासो, ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो निसर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपडी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणाक बुकान तुजी इश्टागा जोडल्या, तिस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल. तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटिल्लें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या मये बोबो घेवन अंकवार मुरयेच्या
तुझ्या भगवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवण सादर आमकां निरांतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावर्तांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसारार अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची अचनामतीन दवरून ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीन सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचेता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देवकृणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. संसाराचे पाप करतेले देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. मनशाकुळाचे सोडवणे पासून देवाच्या खुशे खातीर आपणाचे येयले सगळे कश्ट सोसून सोम्या देवाक महिमा हाडलेली. आमच्या जिविताच्या कश्टा मुखांतर सोम्या महिमा हाडूंक लो दिता. ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. मोगळ बाबडीनो कुमगार आमी सगळ्यांनी जिबेर सेवसो.
जीवनाक आमी मोगासया ताची संगी रम्या सासणी जिणेची आमी खाण सेव्या नवे जिविता सोड्या ये सोम्या तू ये गर्भोण्या बिडारती आत्का काळूक मोजो दावडाय सदा वाटेन म्हाका सरय ये सोम्या तू ये दैवी जाणाराय तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सर्गीच्या सुखाक पावय ये सोम्या तू ये गर्भोण्या बिडारती मातका काळूक मोजो दावडाय सदा वाटेन म्हाका चलय ये सोम्या तू ये दैवी जीवदातारा ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सर्गीच्या सुखाक पावय आत्मा संगी आमी एक संग्राम्या यातेश आमी जोड्या सोम्याच्या मोगात आमी तिराम्या जिणे झुजान जय चोड्या ये सोम्या तू ये गर्भोण्या बिडारती मातका काळूक मोजो दावडाय सदा वाटेन म्हाका चलय ये सोम्या तू ये दैवी जीवदातारा ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सर्गीच्या सुखाक पावय ये सोम्या तू ये गर्भोण्या बिडारती मातका काळूक मोजो दावडाय सदा वाटेन म्हाका चलय ये सोम्या तू ये दैवी जीवदातारा ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सर्गीच्या सुखाक पावय काळजांत आयल्या सुमी आमी अर्गां देवी आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत तूं आयला सुमी आमचे सवय राव मन मागया सुम्यान केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवया एप्रील म्हयनो आमी सुरू केला सुम्याच्या जिवंतपणाचो म्हयनो आमी आज आरंभ करता आसतना सुम्यान केल्ल्या बरेपणाक आमी अर्गां दिवया तुमची सभा अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगळप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर सर वायटांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतल्या राखून व्हेल्ल्या खातीर आमच्या भुरग्यां बाळांक आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर मार्च म्हयन्याची सर्व कार्य बऱ्यान करूंक आदार दिल्ल्या पासत कालच्या दिसा सर्व वायटांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्या पासत मरणादी पिड्यांतल्यान या उचित मरणांतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या पासत कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या पासत आयचो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वांटेली जावचे बाग फोव केल्ल्या पासत तुजे उतर आयकुवचे बाग फोव केल्ल्या पासत
पवित्र क्रिस्त मुखांत आमच्या आत्म्याचे पोषण जाल्ल्या पासत तुवें केल्ले सर बरेपणा पासत अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगळप तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू अर्गां दिता तुका सुमिया दिनवाशी मन मुझे बुकर तुझो बावडं भरला वडा आनंदा दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजा प्रार्थुया भूमोगळ बापा आमच्या देवा अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्या कुर्सा खिळायलेली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार वारयलेलें रग जालें आमचें पिवन ताचें मरण आमचो बाबात घट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता तर ताच्या पुना जिवानपणा व्हरपी शेवट पर्यंत रावोंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फोव कर ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसया देवाच्या कृपेन काजर जावंक फुडें सरता वॉल्टर ग्लेन सल्डाना पुत विलियम सल्डाना आनी वेरोनिका ग्लाडी सल्डाना जेजूच्या पवित्र काळजावड्यांतलो आमच्या फिरको जेसो विमफुल लविटा रोड्रिगस लागीं दू विन्सन रोड्रिगस आनी फ्लॉसी रोड्रिगसांची किन्नेगोळी फिरकोजीची ही तिसरी सीट हांच्या लग्ना सैरिके संबंदी अडखळ आसा तर पवित्र सभेच्या वडिलांक कळून सो तुमचो कायदो जावन आसा आनी ह्या जोड्या खातीर मागसोय आमचो कायदो जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो भोव भक्तीपणांत ह्या देवस्तुतेन वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां भोव शिस्तेन तुमी ताळयांच्या आशिर्वादाच्या रितींत तशेंच पुरशावांत वांटेले जाल्यात भक्तीन तुमी ह्या मिसाचें बलिदान भेटयलां भक्तीन देवाचें उतर आयकलां भक्तीन वांटो घेतला तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच माध्यम मुखांतर जायतीं जाणां लायव्ह ह्या मिसाचें बलिदान पळोवन आसात तुमकांय अभिनंदन पटयता देवाची आशिर्वाद मागता तुमचे खातीर आमची मागणी सदांच भेटयता हेचे लायव्ह आमकां वदक सून दिला दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी आनी समेस्त कुटुंबादारांचो उपकार बावडटा व पुरब्याचें गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सन्यांचो उपकार बावडटा तशेंच वजन केलेल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा तशेंच देवस्तुती आनी सगळे मंडळ गेल्ल्या हर एकल्यांचो उपकार बावडटा मिसाच्या बलिदानान सहबटवणी केल्ल्या बाब क्लेमेंडसो बाब स्टॅनिसो आनी संघा दिल्ल्या हर एकल्यांचो उपकार बावडटा आदल्या इतरा मिसांचेर जमा जाल्ले दान रुपये $6,108 तुमच्या उदार मनाक तुमकां देव बरें करूं आयची देवस्तुती चलून वेल्ल्या फिरगसकरांक अभिनंदन येवच्या ब्रेस्तराची शुक्राराची आनी हालेलुयाच्या शनिवाराच्या जागरणाच्या मिसाची देवस्तुती हे परी वांटून घाल्या ऐका निमाण्या ब्रेस्तराची देवस्तुती प्रस्तावान रॉबर्ट डिसोजा नित्या दरवडो पयले वसप अर्शिता डिसोजा पवित्र कळज वडो कीर्तन डॉन कुटिनो सांजूद वडो दुसरें वसप लीना डिसोजा लानफुल वडो भवर्तची प्रार्थना ग्लेनिटा डिकोस्टा लानफुल वडो सुनीता वास वेलंकनी वडो नील मिरांदा मदर तेरेसा वडो हाचे प्रॅक्टीस आज संजेर 5 वरार आसा निमाण्या शुक्राराची देवस्तुती प्रस्तावान सविता डिसोजा सांजूद वडो पयले वसप शैला एफ डिसोजा वेलंकनी वडो कीर्तन प्रज्वल डेसा लानफुल वडो दुसरें वसप गॉडविन डिसोजा पवित्र काळज वडो हाचे अभ्यास आज संजेर 5 वरार आसा 12 अपोस्तलांची नांवां निमाण्या बेरेस्तारा दिसा जॉर्ज डिसोजा पवित्र काळज वडो लुसी डिसोजा लानफुल वडो शैला एफ डिसोजा वेलंकनी वडो लुसी डिसोजा पवित्र काळज वडो जेरी कुटिनो सांजूद वडो जॉय कुटिनो सांजूद वडो सुनील पिंटो मदर तेरेसा वडो सुनीता डिसोजा लानफुल वडो सिस्टर शीबा कोवेंत क्लीन कुवेल्लो पवित्र काळज वडो जोनिशा डिसोजा नित्या दरवडो रियॉन डिसोजा मदर तेरेसा वडो आज तांणी सर्व आनी संजेर 5 वरार हांगासर येवचें
ताचे विशयान माहिती दिवच्याक हालेलुयाच्या सनवाराची देवस्तुतेची मंडवळे प्रिय आसा. प्रस्तावान सोशिया पिंटो मदर तेरेसा वडो, पयलें वसप नेरी कुटिनो सांजूद वडो, कीर्तन मोनिका डिसोजा सांजूद वडो, दुसरें वसप गॉडफ्री मिरांदा लानफुल वडो, कीर्तन सॅन्ड्रिया कुटिनो लानफुल वडो, तिसरें वसप म्युरल सिक्वेरा मदर तेरेसा वडो, कीर्तन नैझिल मिरांदा मदर तेरेसा वडो, चवथें वसप मार्सेल डिसोजा नित्यादर वडो, कीर्तन ॲस्टलन अल्मेडा नित्यादर वडो, 25 वसप डायना कोएल्लो पवित्र काळजा वडो, कीर्तन ग्लेन साल्डाना पवित्र काळजा वडो, 6वें वसप लिओना कुटिनो वेलंकनी वडो, कीर्तन अविताश सिक्वेरा वेलंकनी वडो, 7वें वसप किशोर डायस मदर तेरेसा वडो, कीर्तन थॉमस कुटिनो मदर तेरेसा वडो, 8वें वसप सुनील मोरास नित्यादर वडो, कीर्तन शालेट कॅस्टेलिनो नित्यादर वडो, भावार्थेची प्रार्थना निशिल कुटिनो सांजूद वडो, शलाइका मिरांदा लानफुल वडो, रियाना डिसोजा वेलंकनी वडो. अभ्यास आज संजे 5:30 वरार आसतले. सर्वांनी सुखनासतना अभ्यासाक येवचें. लाईव्ह प्रसारा जाल्ले वरवीं सुखनासतना अभ्यासाक येवंक जाय म्हणून विनंती करता. येवचो ब्रेस्तार निमाणो ब्रेस्तार त्या दिसा आमी संजे 5 वरार आसतले. मिसार 12 अपोस्तलांचे पांय धुवप आसतले. देवस्तुती आसलेल्यांनी आनी 12 अपोस्तल जावन नेमलेल्यांनी वेळार इगर्जेक येवचें. त्या दिसा गुरकारांनी तांकां दिल्ले कुरीस पाटी हाडून दिवचे. कुरीस हाडून दितना ते वस्तू रांदगुट लावन हाडा. उपरांत ते लुगट पाटीवर येत. हे कुरीस आमी मिसाच्या सुरवेर पाटी घेतल्या. त्या दिसा मिसांचेर सदांचें इजमोल आमी जमयता. हें ह्या वेळार जमो जाल्लें दान ह्या जगाच्या भलायकी निधी खातीर गवळी बापाच्या निवासांत धाडून दिवंक आसतलें. कुमगार उपरांत सर्तीक दान आमी जमयतल्या. तें खरेंच म्हाज्या काळार आमी त्याग उपास करून उरलेलें दान आमी हांगासर 4 सुवातेर वर्सांचे बरीस हांगासर एकठांय करतले. हांव कुमगाराक आयिल्ले परी येवन तुमच्या मोगाचें त्यागाचें आनी सॅक्रिफिसाचें दान हातूंत घालून आमच्या इस्कुलाच्या बऱ्यापणा खातीर कुमो करी जाय म्हूण विनंती करता. ह्या दिशेन उरत्या मोगान दान दिवंक तुमकां उलो दिता. कुमगारा उपरांत सक्रामेंत आमी विशेवाच्या अल्तारीक व्हरतल्या. उपरांत विशेवाच्या अल्तारा लागीं सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. विशेवाच्या अल्तारीक फुलांची गरज आसा. सडावत विशेवाच्या अल्तारीक आबोलीं कळे आनी शेवतीं घालचीं. ही सडावत पिरगसगारांनी हाडून दिवची. देखून विशेवाच्या अल्तारीक तशेंच निमाण्या शुक्रारा जेजूच्या निर्जीव कुडीक जायपुरती शेवतीं आबोलींनी कळे तुमी हाडून दिजय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. वर्सान वर्स आमी हाडून दिता तर ह्या वर्साय सडी संख्यान ह्या दिशेन हाडून दिवंक उलो दिता. येवचो शुक्रार निमाणो शुक्रार त्या दिसा कुर्सवाट संजे 3 वरार आसतली. त्यानंतर 4 वरार निमाण्या शुक्राराची देवस्तुती सुरू जाता. व्हड्या भक्तीपणान ह्या देवस्तुतीन वांटली जावंक तुमकां उलो दिता. त्या दिसा उपास वा जिंजवार रावंक आनी मास मासली काही नसर रावंक कायदो आसा. 14 वर्सां वयल्या आनी 60 आनी 5 वर्सां सकयल्या भलायकी आसलेल्या समेस्तांक जिंजवार रावंक आनी उपास रावंक उलो दिता. देवस्तुते वेळार उर्साचो उमो आसा. ह्या वेळार जमो जावचें दान बुके आनी पिडे विरोध अगेव जाग्याच्या निर्वणा खातीर गवळी बापाच्या निवासांत धाडून दिवंक आसतलें. देवस्तुतेच्या अखेरीक जेजूच्या निर्जीव कुडीचो उमो आसतलो. येवचो शनवार हालेलुयाचो शनवार त्या दिसा देवस्तुती संजेर 7:15 वरार सुरू जातली. 7:15 वरार उजो बेंजार उपरांत उजवाडाची रीत पास्काच्या वातीचो पुरशांव आनी स्तुती गायन उपरांत देवाच्या शब्दाची भक्त उदाक बेंजार पवित्र स्नानाच्यो बसून नव्यान करच्यो उपरांत मिसाचें बलिदान मुंदारसून वेता. ह्या भोव दबाजीक आनी ग्रेस्त देवस्तुते तुमकां मोगाच्या पोवणी दिता. वेळार येया आनी ह्या भक्तीक संभ्रमान वांटली जाया. तुमकां दुंप बेंजार करूंक जाय तर त्या दिसा आडयेत उजो बेंजार करतना आमी तो दुंप बेंजार करतले. हांव ह्या देवस्तुतेक येतना तुमी वाती हाडून येवचें. उजवाडाचे रिती वेळार तशेंच पवित्र स्नानाच्यो बसून नव्यार करतना ह्यो वाती आमी जोडोवंक आसात. ह्या वातीचे मेण धरणीर भांकार पडनातले परी ताका तुमी पेपराच्या ग्लास हाडून ते येवचे आनी मेण सकला धरणीर वा बांकांनी पडनातले बरी हाडूंक प्रयत्न करचे. भगेवंत हप्त्यान ब्रेस्तारा शुक्रारा शनवारा पास्कांच्या आयताराच्या देवस्तुतीक मुर्दम रावंक मिसां दिवंक अवकाश आसा. मुर्दम मिसां तुमी वेळार ऑफिसांत दिवची. येवच्या आयतारा सकाळीं 8 वरार पास्काच्या फेस्ताचे दबाजीक मीस आसा. मिसां उपरांत ह्या जगाच्या घराचें आशिर्वाचन आसा. ह्या मिसान देवस्तुतेन वांटली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. आयच्या दिसा जायपूर तो थाळयो हाडून वेळार दिल्ल्या गुरकारांचो फिरगस गोळी परिस्थितीच्या सन्यासो प्रतिनिधींचो
आनी प्रते रितीन वॉल्टर डिसोज आसो तशेंच ही सगळी मांडावळ केल्ल्या ती सगळी नितळ केल्ल्या उपाध्यक्ष शैला कार्यदर्शी सुनील मोरास आनी सगळ्या फिरगस गोळी परिशदेच्या सन्यासो हांव उपकार बावडटां देवाच्या आशिर्वादा तांकां सांगात दिल्ल्यांचेर मागतां. मेच्या 14 तारखेर आमच्या फिरकजेंतल्या भुरग्यांक पयलो कुमगार आसा. पयल्या कुमगाराची 2 एप्रिलाच्या 10 तारखे सुमारांतावन सुरू जाता. सकाळी 9 तावन 11:30 वरां पर्यंत आसतली. दोतोर न्हू हर एका दिसा सकाळी 9 तावन 11:30 पर्यंत आसतली. पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांनी सुकन आसतना दोतोरनी घेवचें तांच्या वडिलांनी ह्या विशीं गुमान दिवचो. भुरग्यांच्या आवय बापायची मटवी जमत एप्रिलाच्या 15 तारखे शेनवारा 9 वरार आसतली. पयल्या कुमगाराच्या आवय बापायनी सुकन आसतना त्या दिसा जमत घेवचें. ह्या हप्त्यांत वाड्यांत पिडेस्तां खातीर मिसां हे फ्री आसात. सोमारा वेलंकानी वाड्यांत सिल्वेस्टर सांगतीसाच्या घरा नित्यादर वाड्यांत जसिंता मेंडोजाच्या घरा मंगळारा पवित्र काळजा वाड्यांत किस्तू कोवेलाच्या घरा मदर तेरेजा वाड्यांत विक्टर पद्रावाच्या घरा बुधवारा लानफुल वाड्यांत ब्रिजित डिसोजाच्या घरा वॉल्टर डिसोजा तशेंच सांजूद वाड्यांत लॉरेन्स डिसोजाच्या घरा मिसां आसात. मिसां संजे 5 वरार आसतली. पिडेस्तान आनी वाड्या घरांनी ह्या मिसांत हजर आसचें. मिसाची वस्तू आमच्या ह्या जग आनी आमच्या ह्या जगांक थंयसर मांडावळ करची. सर्व वाड्या घरांनी थंयसर मांडावळ करची आनी पिडेस्तांक सुकन आसतना थंयसर त्या मिसांत एकठांय करचें आनी आपूण हाडची मांडावळ वाड्याच्या मुखेल्यांनी करची. जर तर कोणाक येवंक ते मिसाक जायना पिडेस्तांक हाडूंक जायना तुळणार आसात कश्ट जातात तांकां थंयसर मिस जाल्या उपरांत आमी कुमगार व्हरून येतले हांव आनी ती मांडावळ तुमी थंयसर करूंक तुमकां आपोवणें दिता. येवच्या एप्रिलाच्या 16 तारखेर आयतारा फिरगस गोळी परिशदेच्या सन्यांक अर्द्या दिसाची तरबेती आसा. मनादी बाप जोकीम फर्नांडीस आनी पंगड हांगासर येवन गोळी परिशदे सन्यांक तरबेती दितले. ह्या तरबेती शिबिरांत गोळी परिशदे सन्यांनी सुकन आसतना हजर आसचें. येवच्या मंगळारा संजेर 5-6 वरार फिरगस आर्थीक समितीची जमत आसा. सर संध्यांनी गडीभर जमतीक हजर आसचें. भोगेवंत हप्त्यांत तशेंच एप्रील म्हयन्याच्या वावरांत सांगात दिवंक आनी एका म्हयन्याची तरबेती जोड घेवंक आमकां ब्रदर विकेत पिंटो रिदमतरिस्त मेळाचो ब्रदर हांगासर एप्रील म्हयन्याक सेवा दिवच्या आयला. तो गांवांत कारकळ फिरगजेचो आनी हांगासर एका म्हयन्याची सेवा दिवच्याक कालच्या दिसा आयला. ताका समेस्त तांच्या तर्फेन बरो स्वागत मागता. ब्रदर वेलकम. बरो येवच्या बुधवारा संजे 5 वरार 5 वरार 6:30 वरार येवच्या बुधवारा संजे 6:30 वरार एमोस म्हणलो धार्मीक नाटक किन्नीगुडी इस्कॉलाच्या उक्त्या मैदानार आसतलो. सर्वांक मोगाचें आपोवणें आसा. भोगेवंत हप्त्याच्या देवस्तुतीचे गीते अभ्यास वेळार गायन मंडळीच्या संध्यांनी करून देवस्तुतेक आदार दिवंक उलो दिता. मंगळारा सकाळी 8 वरार 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन दनपारां भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ करूंक ल्हानफूल वाड्या घरांक. ह्या दिसा भुरग्यांच्या फलितांशा खातीर विशेश करून आमी मागतले हांव. आज संजेर 3:30 वरार फिरगस नितळ करचो वावर आसा फिरगस घरांनी. तशेंच ICOM सांजूद असोसिएशन फिरगस गोळी परिशद आल्तार भुरगीं वयसे सगळे संगात मेळोवन येवन हो वावर करीचय आनी भोगेवंत हप्त्याक तयार जावंक आमची नितळ देवाचें घर मंदीर नितळ करूंक सहकार दिसय म्हूण विनंती करता. उपरांत 5 वरार हांगासर देवस्तुतीचे अभ्यास आसतले. एप्रील म्हयन्या पापसे बसयलो देवपुरी आसा. शांती आनी अहिंसाचे संस्कृती सळोवच्या खातीर राष्ट्रांनी परचेन झुजा आतेरांचो वापर करिनासतना शांती समाधानेन अहिंसा वापरन जिवंक प्रतिरिती मागोवंक उलो दिला. ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा सोमिया जेजूच्या जेवणाचो संभ्रम शुक्रारा सोमिया जेजूच्या मरणाचो शुक्रार येवचो शनवार आलेल्योचो शनवार येवचो आयतार सोमियाच्या पुना जिवंतपणाचो आयतार. मगळ भाव भयणीनो आज आतां निमाणे आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी हांगासर आराधना आसचें ना भक्तीन घरावेचें. उपरांत निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा आराधना आसा आनी ह्या दिसा आमी विशेश करून मागतले हांव. आतां आशिर्वादाक नव्यानाक तयार जावया दिमी घालया.
पात्रून साजुता देवा आमचे पासून विनंती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर हे संसारी सहित जेजू सहीर आणि धर्म राहून असलेल्या बागे ओजूता देवा आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दर सोमवार मुक्त जाणार जलोय त्याच्या सोडून जे स्वार्थ पैसे असलेले तुझे लोक गजेली क्रिस्ताच्या मनुष्यकुळाच्या मगान बरोवन रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि शिया संसारी जेजू लागी तुका असलेलो इस्ताक दिसो बांध ते स्थिर केलोय बारीस कर्ष अडचणी संपून इरासीच्या परिस्थिती असलेल्या सो तो केरीत शरीरती जाऊन असाय तुझ्या मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी घर जाण तुझ्या पुनशेता पतीने नायला घडी परतोळे दांपिया आमची गरजो आमची आशा अत्रेक समय मकार दवरया मागीर येवन तापतो संभ्रमान संभ्रमोंकू बाबर्तान संभ्रमोंकू जय पुरतो आदार करपा मागे सांगाता मागे म्हज्या मतीर काळो काडना म्हजो बाबार दंडो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तुझ्या पस्तले पदवेन पैसा उंडाय येवत्या संता म्हज्या काळजाच्या गुन्यांत हांव दुखलो मारता अशा सडलेल्या बरोसो दिवचे करी तेणें तुका देवान दिला म्हजी जिणेचे कंडे मोठे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पसी नवा देखीत तूं म्हाका मोगा नादासन सुदारसनवर आवडा पतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे समी जेजूचे महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन सर्वेस पो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू वचून येयात जेजूच्या मोगन आणि शांतीन तुमकां धडता देवाचे व्हड उपकार उबी रावया मोगाच्या बाबडीनो बेजमेंतां आमी जाली मुग्धली सगळ्या वाड्यांनी सगळी गरबेट जाली आनी बेजमेंतां आमी केल्यांत तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा सहकार दिल्या घरा आसून आमचे सगळी मागणी केल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन देव बरें करूं क्रिस्माच्या उरवणेची खावारां दिल्लीं आसात तुमी आज ती फाटीं घालची खंय तरी घरा उरल्यान जाल्यार गळाई करिनासतना ह्या बागेंत हप्त्यांत त्या फाटीं आसलेल्या बॉक्सान घालूंक तुमकां उलो दिता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं सर्वेस पोरा मुझा भरवशा कित्या तूं उपकार करता नितळ जावं लागला तुज्या मायपासा आतां कर म्हाका गोडी तूं शिड्यांक सरयता शिडी हांव म्हजो पुस्तकाय तुजें नांव हांव खंयच पावतना माटी निडान दवरताय म्हजें नांव सर्वेस्परा म्हज्या भरवशा कित्याक तूं उपकार करता तुझ्या महिमासा आता कर म्हाका पुत्रा सुवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दिवाका